हांव काम करतलो आनी कितें करतलो भुरग्याचें फ्युचर चेंज करतलो. मनशाक काम करपाची जिद्द असली की मनीस जायत्या अपकिर्तांक तोंड दिता. हो होणा 70चो संदीप मळीक. एका अपघातात ताचो एक पांय गेलो. फकत एका पांयाच्या आधाराचेर तो फाटली 3 वर्सां आपल्या जिणेंतली दुख्खां माथ्यार घेवन संवसाराचो गाडो ओडटा. बिचोली कामां व्हरलो कॉन्ट्रॅक्टाची लायट रस्त्या लायनीचे आमी काम करी लायटीचे वयर चडपाचे कितें केबल घालपाचे हेच आमचें काम आसलें. काम सो की काम करता आसतना देव अपघात घडलो. सो तुका आतां तूं काम आतां हांव पयलें की सायकल तूं सारको स्पिडीन चलतालो सो हांव आयलो सो तुका अजून तुजे भितर ते उमेद आसा काम करपाची. अशें दिसता की आज म्हाका भुरगे हन्नो मारून थारयता की कुणी तुका सायकल दिल्या आयज तूं उमेदीन बरी तरीका कितें करपाचें चिंतलां. हांव म्हटलें मनान चिंतता की हांव काम करतलो आनी कितें करतलो भुरग्याचें फ्युचर चेंज करतलो हें म्हाजें मनान फिक्शन आसा. आनी आयज ही सायकल हांव घेवन भोंवतालो म्हाका खूब लोकांनी वालोर दिला. भाभीक आनी बाबाकूय दिला की आज त्या भुरग्याक सायकल दिवन आयज तो भुरगो खंय तरी दुसऱ्याचो आदार ना घेच्या अशें आयज तो भोंवता. आमी रस्त्यावेल्यान वतना तो आमकां मेळ्ळो. ताच्या जिणेंतल्यो काणयो आयकून आंगार कांटो आयलो. आमी ताच्या घरा पावले. हांव बिचोले लायटीच्या कामाक वचा तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टाचेर तेन्ना हांव म्हाजें काम सोंपल्या उपरांत हांव घरा येता आसतना अर्द्या वाटेक बस वॉल टर्नार आनी तेच्या फाटोफाट विंगनर आसलें आनी हांव घरा येवपाक आनी तो साखळे वचपाक तिणी फाटीं फुडें ना बगच्या शिवाय तिणी डायरेक्ट गाडी घेवन म्हाजेर हाडून ठोकल्या उपरांत तिणी म्हाका डायरेक्ट जमनीर उडयलो आनी तो सायडीक गेलो. म्हाका काम करपाची इच्छा आसा म्हणजे ह्या भुरग्यांक खातीर हांव काम करपाची इच्छा की आसा. फाल्यां तेंचें शिक्षण आसा, फाल्यां ते कितें तरी लायफान करतले म्हणून आसा. फाल्यां तांकां अशें दिसून दिवनी की आपलो बापूय पावलो पांय ना हें ना आनी आमी कशें लोकांची भुरगीं आतां कितें जाता शिक्षण जालें हें दी तें दी म्हणटा तेन्ना तांकां अशें दिसनी की आपलो बापूय आनी घरांत पडला आनी आमकां कोण दितलो म्हणून म्हाका कामाची इच्छा आसा. अशें दिसता की हांव भुरग्यांचें लायफ म्हाजें पाड जालें म्हणून भुरग्यांचें लायफ पाड करचो ना अशी म्हाजी इच्छा करून कसलें काम करतलो हांव अशें मदीर आसा. सो कसल्या कामाची इच्छा की कितें म्हणून गार्डनिंग सिक्युरिटी हांव कितें तुमी गार्डनान दवरता गार्डनान करपी हांव सेक्युरिटी गार्ड करता सेक्युरिटी गार्डाचें करूंक शकता. ते पिवन स्कुलान आसता तो फायली व्हरून दिवपाची ह्या ऑफिसान त्या ऑफिसान तशें करूंक शकता हांव. हें हिम्मत आसा की हांव करतलो 100%. सो आतां तुजी आतां कशें चलता घर तुमकां पेमेंट बी तुका मेळटा कितें? अजून म्हाजो काय केना सगळीं फॉर्मां पावयल्या म्हाज्या सरपंचान ते अजून काय इश्यू जावं ना. तेन्ना चलोवपाचें कशें बायल म्हाजी वयता हाजेरीच्या कामाक केन्ना आयज 2 दीस हेज्या कामाक चल तेज्या कामाक चल अशें करून करून आमचे भुरग्यांचे आमी चलन हळू चलयता. बट तुका काम करपाची इच्छा? म्हाका फक्त इतकें म्हणटा हांव भाभी कडेन बाबा कडेन जावं सगळ्यां कडेन मागता की म्हाका एक बारीकशें काम कसलें तरी दिया. म्हाका अशी इच्छा आसा की हांव भुरग्यांचें लायफ एक फुडें कशें तरी तांकां दाखोवन चलय की बाबा खरेंच आपलो बापूय पांय नासतना आपल्या बाबा लायफ बरें केलें अशें म्हाका एक काम कसलें तरी दिया म्हणून हांव सगळ्यां कडेन तुमच्या कडेन मागता. तुका कोणाची हेल्प नाका बट तुका काम जाय. म्हाका तसो हेल्प कोण येता ना हांव हेज्या पयलीं कोणा कडेन हेल्प मागोना तो आतां पयलीं मागचो ना म्हणजे म्हाका तुमी तर हेल्प करशात जाल्यार म्हाका हेज्या फुडें हेल्प नाका आनी हांव सदांच तुमच्या फाटी फुडें आसता. काम जाय तुका कामच फक्त म्हाका दिल्या पुरो. खणप आसूं लाकडां फोडप आसूं वा हेर कामां तो कसलीय कामां करूंक तयार म्हूण ताची घरकान्न सांगता. आनी तो कसलें काम करता. आतां तेणी लाकडां फोडून म्हणशी लाकडां फोडटा तो गुन्यान मातशें आतां तेणी गुन्यान घराक सुद्दां गुन्यान तेणीन मारल्या कोणी दुसऱ्यान मारूंक ना. तसो तो काम कसलें करता. फक्त इतकीच इच्छा आहा की तेणी भाभीन नाल्यार बाबान आमकां खंय तरी एक काम दिवचें आमचें पोट भरा सारकें. सद्या कशें चलता संवसार तुमचो? सद्या आतां कितें आमी खंय ना अशी दिसाळेचें काम करून आमचें पोट भरता. तूं वयता तेजेरूच चलता. पेमेंट बी तो जावना कितें तेका? ना म्हाका 1,500 येतालो तो तेंच्यांनी बंद केलो. हेजे फोन केले न्ही चालू बट तेजे पयशे अजून येवंक ना. ना तेजे येवंक ना आनी म्हाजे ते बंद जाले. येवकार तुमकां सगळ्यांक. आमी सद्या आसा ते म्हटल्यार 70 वाठारांत होंडा हो गांव आहा त्या गांवांत आनी आमच्या बरोबर आशिल्लो आमी आतांच उलयले तेचे कडेन की संदीप मळीक म्हणून हो भुरगो इलेक्शन डिपार्टमेंटांत कॉन्ट्रॅक्टार काम करतालो आनी ताका 2021 जवळपास 3 वर्सां पयलीं हरवय हांगासर एक्सिडंट जालो आनी तेजो पांय गेलो. ताच्या परस ताका अजुनूय ते केसीची कितें फायनल जावना कोर्टांत केस चालू आसा. बट ताका ल्हान ल्हान भुरगे आसा 2 चेडे आसा एक 8 वर्साचो एक 11 वर्साचो
आनी सद्या ताका जे गव्हर्मेंटाचे कितें जाय ते MLA हांगासर प्रोवायड केल्लेले आसा दिव्या राणे जावं विश्वेश राणे यांच्यांनी की ताका व्हीलचॅर ती दिल्लेली आहा, ताका पांय दिल्लो आसा जो आर्टिफिशियल आसा तो. बट तेजी इच्छा आसा की ताका खंय तरी जॉब जाय. तो म्हणटा की आपणाक गव्हर्मेंट जॉब जाय अशें ना, बट एक 10-15 हजाराचो आपणाक लागीं कसलो तो जॉब जाय. तो कसलेंय काम करपाक रेडी आहा. तो आमी ताका स्वता हांगा पयलें की तो हांगा लाकडां फोडटालो आपली स्वताची, चिरे उखलतालो, जावं सगळीं कामां करता. अजून तेज्या भितर तो जोश आसा. आमी रस्त्यान वता आसतना आमकां दिसलो तो सायकल घेवन वता आसतना. सो आमी तेच्या कडेन वासपूस केली की कितें एकंदरीत कितें प्रकार घडलो. सो तेणें आमकां सगळो सांगलो आसा. सो अशा तरेन हो जो संदीप मलीक म्हणून होंडा गांवांत रावता ताका एक जॉबाची आशा आसा, कोण ताका जॉब दितलो म्हणून. तो म्हणटा गव्हर्मेंट जॉबाची तितलीशी आशा ना, बट आपणाक प्रायवेट जॉब सुद्दां मेळो, बट एक 10-15 हजार सॅलरी आसल्यार चलता. बट तो कितेंय काम करपाक खास करून तो म्हणटा गार्डनिंग आपूण करूं शकता, जावं सॅक्युरिटीचें काम करूं शकता, जावं कितें पावोवपाचें आसूं, जावं ऑफिशियली फायली दिवपाच्यो, हे सगळीं कामां करूं शकता तो. सो अशा तरेचो एक एन्थुजियास्टीक भुरगो आसा होंडा सत्री हांगासर. एका कोणी तरी काम दिवचें अशी तेजी मागणी आसा. सो हाची दखल घेवची आनी ताका एक कोणी तरी काम दिवचें ही आमी मागणी करता. स्टुडंटा खातीर सत्तरीच्यान रुपेश रावत.